दोन्ही हात आमचे सुम्या देवशेन उबारया आमकांच आज आमी ताका ताचे ते खाली करूंक जाय आमकां कळीत आसा जेन्ना एका आयदनांत ते सगळे आयदन जर भरलां उदक थंयसर भरलां तर कितेंच नवें ताचे भितर आमकां भरूंक जायना त्या देखून पयलें आमी तें आयदन कितेंय नवें भरच्या पयलें आयदन खाली करूंक जाय आनी आज आमी आमचे भितर आसचे सर्व खोटेपण सर्व धोवण्यो सर्व थाळण्यो अन्यायाची चिंतना जीवघाताची चिंतना आनी कितें सगळें नाका जाल्लें आसा तें पयलें आमी खाली करूंक जाय आनी तेन्ना मात्र सोमी ताच्या कृपेन ताच्या पवित्रत्म्यान आमकां भरूंक शकता सांगया सोम्याक सोम्या हांव म्हाकाच खाली करूंक आशेता जे कितें गरजेचें न्हय आसा म्हज्या जिवितांत तें खाण सोड म्हाका नितळ कर म्हाका नवें एक व्यक्ती कर तुजो प्रकाश तुजो उजवाड म्हजे थंय भरोवन दी जी कोण म्हाका भेटतात जी कोण म्हजे लागीं उलयतात ती संतोशान पाटी परतून दीत न्हय नकारात्मक चिंतपान हर एकल्याक म्हज्या कशी नेवच्या हर एकल्याक तुजो अनुभव जावं दी म्हाका तुजे हातेर कर सोम्या तुजे वेळेर हांव कितेंच न्हय म्हण सांगया आमी सोम्याक आनी खंडीत जावन आमी आमकां खाली केल्ल्या वेळार जेन्ना पवित्रत्व आमचे थंय येता जेन्ना देव आमचे थंय वस्ती करता तेन्ना आमी धैर्यान भरलेली मनशां जाता सक्तीन भरलेली मनशां जाता पवित्रत्म्याच्या धेण्यांनी फळांनी भरलेले तसली मनशां जाता तसली एक कृपा आज सोमी आमकां दिवं दी म्हण ह्या पवित्र वेळार आमी पवित्रत्म्या थंय आमी मागया एक सूर पोळोनांत वासताना सांगा म्हाका तूं दिता परत एक पटी म्हणया एक सूर पोळोनांत वासताना सांगा म्हाका तूं दिता जेजूचो मोग करून जिये म्हाका शिकयता जेजूचो मोग करून जिये म्हाका शिकयता पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देवोनी पवित्रत्म्या हात आमचे उबारया पवित्रत्म्या तूं ये मोचे थंय परत एक फावटी पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देवोनी मोचे थंय पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देवोनी पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देवोनी हालेलुया 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 सर्व आमी बसया जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज प्रत्येक जावन भुरग्यांचो दीस युवा जाणांचो दीस आनी हांगासर थोडींच भुरगीं दिसतात थोडीं युवा जाणां आसात देखून आमी आज आनी जायतीं वडिलांय हांगासर तुमी आसात सक्कड आमी सांगात मेळोन आमी हो थोडो वेळ सोम्या सांगाता करसूंक आयल्या इसाया प्रवादाचें पुस्तक 55
अध्यायांत आमी थंयसर पळयता इसाया प्रवादी म्हणटा ताच्या मुखांतर देव म्हणटा म्हजें उतर जें कितें भायर वेता तें आपलो शेवट पूर्ण करच्या फुडें म्हजें तें पाटी येवचें ना. आनी आज आमी देवाचें उतर आयकूंक आयल्या तसो अनुभव जोडूंक आयल्या आनी खंडीत जावन आमी भावार्थान जेन्ना हें देवाचें उतर आयकता जें कितें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जावंक आसा जें कितें ताचेंतल्यान आमकां शिकूंक आसा खंडीत जावन तें आमकां आपडताच. फाटल्या दिसांनी हांव आमच्या एका पाद्रा प्रसंगात उलयतालो फादर आल्विटो बोवर तो प्रिचर प्रसंगदार आनी सडावो ताणें तो कॅरिस्मॅटीक रितीरो दिना बगर ताणें दिवचें ल्हानशा इल्ल्याशा लोकांक कॉन्टम्प्लेटीव रितीर कार्मेलीत जिणये रितीची रितीर ताणें दिवचें. आनी तो म्हणटालो जेन्ना देवाचें उतर परगट्टा प्रसंगदार बसल्लो लोक आयकता म्हूण आमी चिंता आयकतात पूण थोडे सांगते आमकां समजता थोडे सांगते आमकां समजना थोडे फावटी आमी अटेन्शन दिवना आमी डिस्ट्रॅक्ट जाता तरी जें कितें देवाचें उतर तो प्रसंगदार दिता थंयच्यान आमकां हिलींग मेळटा आमकां पेकोवणी मेळटा जावं पुरो स्पिरिच्युअल जावं पुरो फिजिकल जावं पुरो आमच्या विविध पिडे शिडेतां आमकां पेकोवणी मेळटा आमकां गूण करची सकत आमचें तें येता. त्या देखून आज प्रत्येक जावन तुमकां सांगता ह्या 3 दिसांनी आमी प्रत्येक जावन आमच्या कुडीच्या भलायके खातीर आमी मागचें नाका. कुडीच्या भलायके खातीर आमी दुसऱ्या हेर रितीरेक आमी गेल्या आनी थंयसर कुडीच्या भलायके खातीर मागतले हांगासर आमी मागतले पूण प्रत्येक जावन ह्या 3 दिसांनी आमी कुडीच्या भलायके खातीर मागचें नाका बगर आमी आमच्या आत्मीक भलायके खातीर आमी मागया. कितें कुरीस देवान आमकां दिला कितें कश्ट जावं कितें पिडा जावं कितें नासमाधान जावं कितें आमकां देवान दिलां जाल्यार तें फूड करूंक जाय अशी कृपा आमी मागया. मोरयेन म्हळें हांव तुजी चरण दसी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं देखून सोम्या तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हूण आमी आज सोम्याक इसारया. चडावत आमी डॉक्टरा कशीं येताना आमी अपॉयंटमेंट काण घेता वयगी कोणी VIP मनशांक मेळोंक येता ना आमी अपॉयंटमेंट काण घेता आनी अपॉयंटमेंट खाण गेल्या उपरांत थंय गेल्यार थोडे फावटी आमकां राखचें पडटा पूण आज आमी अपॉयंटमेंट खाण घेवंक येवना बगर अपॉयंटमेंट दिवंक आयल्या. समजता की तुमकां आमी आज अपॉयंटमेंट दिवंक आयल्या. कोणाक अपॉयंटमेंट दिवचें जेजूक अपॉयंटमेंट दिवचें तो आमकां केदींच अपॉयंटमेंट दिना तो केदाळे आसा केदां आमी ताचे लागीं येता केदाळे आमकां मेळोंक तयार आसा पूण आज आमी सक्कड VIP तुमी सक्कड व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सन देखून आज आमी जेजूक अपॉयंटमेंट दिवंक आयल्या. 3 दिसांची रेतीर म्हणटा आसतना ह्या रेतीरेंत एक रिट्रीट म्हळ्यार तो सडावत पयलें मिलिटरीन यूज करचो एक शब्द रिट्रीट म्हळ्यार झूज जावन आसा जायते मुखार झगडून आसात मोदें रावचें आनी फाटीं पळोवचें. आमचे लागीं आनी कितलीं हातेरां आसात आमचे कितले सोजेर घायेल्यात कितले सोजेर मेल्यात आनी आमी कितले दीस आमचे थंय खाणा वरवीं आसा कितले दीस आनी आमी झूज करयेत म्हणलें एक रावून एक पळोवचें जालें विशय रिट्रीट. देखून आमच्या जिणयेंत आमी धांवता नुस्तें आमकां काम आसा वय देखून तुमी इल्लोसो वेळ कान फ्री करना आयलात नातल्यार सक्कड बिजीत आज फ्री आसची कोणीय नात सक्कड बिजी मनशां एक ह्या धांवणेर एक पॉज करन एक फाटीं पळोवंक आमी आज हांगासर आयल्या. त्या देखून आयच्या रेतीरेचो उद्देश कितें म्हळ्यार पयलें स्व आटो वा सेल्फ रिफ्लेक्शन कितें म्हळ्यार इमॅन्युएल देव आमच्या सांगात आसा खरें गी हांव देवा सांगात आसा गी तें आमी विचारूंक जाय. देव आमच्या सांगात आसा खंडीत हांवें म्हणलें देव आमकां केदाळे अपॉयंटमेंट दिवंक तो राखून आसा हांव अपॉयंटमेंट दिवंक तयार आसा गी हांव देवा सांगात आसूंक रेडी आसा गी म्हूण पळोवचें. दुसऱ्यान आमचे प्रिफरन्सीस कितें म्हणटा आमचे आद्यता कितें आसात ते सारक्यो आसात गी म्हूण पळोवचें. एकलो बरो येणार म्हणटा द मेन थिंग इन लायफ इज टू मेक द मेन थिंग समजलें गे तुमकां आमच्या जिवितांत भोव प्रमुख गजाल कितें गे म्हळ्यार प्रमुख गजालीक प्रमुख गजाल करचें.
कित्याक म्हळ्यार आमी जायतें गरजेनातलें जायतें करता गरजेचें कितें आसा तें आमी करूंक सोदता त्या देखून गरजेचें कितें आसा तें आमी पळोवचें एक टायम आनी तिसऱ्यान ह्या रितीरे वेळार आमी चिंतूंक जाय थोड्यो संगती आमी वचोंक सोडच्यो लेट गो थोड्यो वंदवण्यो फाटल्या जिविताचें कितें आसा तें सोडून सोडचें नाका पुरो हांव आसता नवी व्यक्ती जाता आय विल टेक अ न्यू डिरेक्शन नवी वाट हांव धरतां चवथ्यान देवाचेर परत दिश्ट खंचोवची रिफोकसिंग ऑन गॉड देवाचेर परत मोगार पडचें म्हणटाना हांगा जायतीं थोडीं काजार जाल्लीं थोडीं आसात तुमी पयलें काजार जाता आसतना वतदळा मोगार पडिल्ल्यात थोडीं काजारां पयलें मोगार पडिल्लीं थोडीं काजारां उपरांत मोगार पडलीं थोडीं वर्सां पयलें वर्स 2 वर्सां तो मोग ते खतखतो मोग जायतो आसता बरो आसता पूण थोड्या वेळा उपरांत इल्लो पालवोन येता वयगी हांव काजार जावं ना तुमकां कळीत आसा वयगी देखून तुमी तुमचें काजारी जिवीत आनीक बरें करून दवरिचें जाल्यार तुमी परत परत मोगार पडचें पडटा थोडे सांगती आमकां आमच्या पार्टनर तें जायना हो काल एशंत करता ही काल एशंत करता सदांय पूण तें सगळें सोड न्हू त्या व्यक्ती थंय आमी केन्ना परत परत मोगार पडटा तेन्ना आमचें काजारी जिवीत सुबीत जाता तशेंच आमचे जिणयेंती आमी एक पुटी रेती घेता सगळें बरें जाता बऱ्यान आमी पाटी येता थोडे दीस ती उर्बा तो खतखतो आसता थोड्या उपरांत इल्लेशें उणें जाता देखून आमी आतां परत देवाचो शिनेवचें आनी देवा थंय परत आमी मोगार पडचें आनी अकरेक रिट्रीट इज द टायम टू रिचार्ज तुमकां सगळ्यांक रिचार्ज म्हळ्यार कितें कोत्ता आतां सगळ्यां मोबायल यूज करतात सगळ मोबायल यूज करचे कोणींत नात कोण ना आपशेंच ते मोबायल वर्क जावनूच आसता की दीस आनी रात दिसां घटल्यान बॅटरी डावन जाता आमी रिचार्ज करचे त्या देखून आमी आज ह्या 3 दिसांनी इल्ले रिचार्ज करया आमचो देवा थंय संबंद देवाचेर परत मोगार पडया थोडे गरजनातली संगती आमी वचूंक सोडया आमच्या आद्यता प्रिफरन्सीस कितें आसात त्यो सारक्यो आसात की म्हण पळया की जें कितें इम्पॉर्टंट आमच्या जिवितांत तें इम्पॉर्टंट आमी दिलांगी नांगी पळोवया आनी आमच्याच जिविताचेर सेल्फ रिफ्लेक्शन हांव खंय आसा खंय विचार आसा हें सगळें आमी चिंतून पळोवया आनी हाका जेजू आमकां आदार दिता तो जावन आसा राय जेजू आमकां जाय जेन्ना तो आमच्या सांगात आसा तेन्ना मात्र आमी सगळ्यो संगती करूंक शकता फिलिपिकारांक बरयलें पत्र 4 अध्याय 19 वळीन पावल म्हणटा आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हू स्ट्रेंथन्स मी देव जो कोण म्हाका सकत दिता त्या देवा सांगता हांव कितेंय करूंक शकता त्या देखून जेजूक आमी सांगया गी जेजू तूं म्हाका जाय म्हणून सांगया गी तुमी बारी सिरियस आसात इल्ले स्माईल करियेत न्ही हांव बारीक डिक्टेटर बरें दिसता गी तुमकां हांव आसा इल्लो बारीक इल्लो लांब आसा सांगू इल्लो बारीक देखून इल्ले स्माईल करा आमी रेती गेले संतोशान पाटी वसाचे आमी हांगा एन्जॉय करया हांगा 1.5 घंटो लेट अस एन्जॉय देव आविलाची सांतेरेज म्हणटा आय डोंट वॉन्ट ग्लुमी सेंट्स ग्रम्पी सेंट्स म्हळ्यार हांव बरो मनीस बरें मागणें करता पूण म्हाका स्माईल करूंकूच येना तर लिसांता आमी जावचें नाका आमचे सांगत आसलें सगळ्यांक दे शूड बी हॅपी आमचे भोवारी आसलें खुशाल जायचे देखून हांवें पयलें हांवें मागलें जीं कोण आमचे लागीं येतात संतोश बरी जावन पाटी वसाचे नकारात्मक नेगेटिविटी कोणाचे गरज नातले खबरो गरज नातले प्रकारान आमच्या दान पयस वेचे न्ही आमच्या दान वेताना आमकां मेळोंक येताना सकाळ हॅपी जायचे हॅपी जावया गी ते स्माईल करून सांगा हॅपी जावया गी ओके जेजू आमकां जेजू तूं जाय म्हूण सांगया गी सकाळ आमी उबे रावया आनी एक कंतार आमी गावया Jesu, Jesu, Raya Sorai. Jesu, Jesu, Tu म्हाका जाय. Jesu, Jesu, Raya Sorai. Jesu, Tu म्हाका जाय. Good, सांगाता. Jesu, 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 Tu म्हाका जाय. Jesu, Jesu, Raya Sorai. Jesu, म्हाका जाय. हाका एक एक्शन आसा
जेजू जेजू राया सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय म्हणा जेजू जेजू राया सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय तितलेंत मागीर उपरांतले मागीर सांगता यस स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट जेजू जेजू राया सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू राया सोराय जेजू तूं म्हाका जाय तो मुझे थंय आसा तो मुझे थंय आसा तो तुझे थंय आसा एकामेकाक सांगा तो मुझे थंय आसा तुझे थंय आसा सर्वां थंयची येता परत एक फावटी मुझे थंय तो मुझे थंय आसा तो तुझे थंय आसा परत तो मुझे थंय आसा तो तुझे थंय आसा सर्वां थंयची येता जेजू 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 राया सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू राया सोराय जेजू तूं म्हाका जाय म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा परत म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा चलोन म्हाका व्हरता आनी फावटी म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा चलोन म्हाका व्हरता जेजू जेजू राया सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू राया सोराय जेजू तूं म्हाका जाय म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हजी दुकान तो पुसता म्हज्या कश्टांनी आसा म्हजी दुकान तो पुसता जियेवंक तो शिकयता परत म्हज्या कश्टांनी आसा म्हजी दुकान तो पुसता म्हजी दुकान तो पुसता जियेवंक तो शिकयता जेजू 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 राया सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू राया सोराय जेजू तूं म्हाका जाय ताळे पेटोवन जेजू जेजू राया सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू राया सोराय जेजू तूं म्हाका जाय परत जेजू हातून एकामेकाक राया सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू राया सोराय जेजू तूं म्हाका जाय हाले हाले हालेलुया हाले हाले हालेलुया हाले हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हाले हालेलुया हाले हाले हालेलुया हाले हाले हालेलुया हाले हालेलुया 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 हर गान तुका सुमिया जेजू ओगलाप तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमची सवय आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमिया आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकान तांकां ताचे सशीन हाडलीं पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेस्टायलें हें पळोवन जेजू भोव चड ना खुशी जालो आनी शिसां लागीं म्हणालो ल्हान भुरग्यांक म्हजे सशीन येवंक सोडा तांकां आड आयनाकात कित्याक देवाचें राज तसल्याचेंच सै सतत हांव तुमकां सांगतां जो कोण देवाचें राज एका ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना उपरांत जेजून भुरग्यांक पोटलून धरलीं
आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचें उतर हें वाकांनी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भुरग्यानो आनी युवा जाणांनो, तुमकां सगळ्यांक बेस्ट फ्रेंड्स आसात गी? फ्रेंड्स आसात गी फर्स्ट ऑफ ऑल? आ बेस्ट फ्रेंड्स आसात गी? तुज्या बेस्ट फ्रेंडाचें नांव काय? सांग. तुज्या बेस्ट फ्रेंडाचें नांव काय? तूं सांग. तुज्या बेस्ट फ्रेंडाचें नांव काय? एल्विटा. एल्विटा आसा गे हांगा? ना गे. आळ तें तुजें बेस्ट फ्रेंड. व्हेरी गुड. हांगा चेरक्यांक विचारलें. तुज्या बेस्ट फ्रेंडाचें नांव काय? एल्विस. तो तुजो बेस्ट फ्रेंड गी? व्हेरी गुड. आतां जेजू आसलो आनी ताचे थोडे बेस्ट फ्रेंड्स आसले. कोण ते ताचे बेस्ट फ्रेंड्स? जेजूचे शीस. ते 12 जाण आसले आनी 12 जाणां पैकी तांतले तेग आनी की ताचे लागशिल्ले फ्रेंड्स आसले. कोण ते? तुमकां हांवें मायक दिवचें पडटा, नातल्यार म्हाका आयकना पावसाक. ओके, आतां हांवें उलयलें आयकता. ओके, तुमचे थोंड पळोवन म्हणी हांव गॅस करता कोण म्हणटा घेवन. आतां ताचे तेग बेस्ट फ्रेंड्स आसले. कोण ते? जुआंव, पेद्रू आनी एकलो जाकोब. कित्याक तुमी म्हणटा ते ताचे बेस्ट फ्रेंड जावन आसले म्हूण? ते एक जण करेक्ट. तुमी सांगले सक्त करेक्ट. कित्याक ते एक जण मा ताचे बेस्ट फ्रेंड्स? हाका एविडन्स कितें? जेजू कांय स्पेशल कालें करूंक येताना तांकां आपोवन व्हरून येतालो वय गी. एक ताबोर वतार रुपांतर जाताना, आनी एक फावटी जायराच्या दुवेक जिवंत करताना, निमाणे न्ही कुर्साच्या पयले ऑलिवेत दोंगरार मागणें करताना, दुसरे शिशे आसलेले पयस आसले हांकां तेंकां काणयोन जेजू लागीं ताच्या लागीं व्हरता. आनी हांचे पैकी ह्या तेगां पैकी मागीर एकलो आसलो. कोण तो? बेस्ट फ्रेंड. मुस्तू लागशिल्लो जेजू, सदांय मुस्तू उलयतालो. कोण? पेद्रू न्ही? सिमांव. केदाळे जेजून कालें सांगचे पयलें, जेजून सावल विसरचे पयलें ताचे कडेन जाप आसताली. मुस्तू उलयनसो एकलो मनीस, जेजो मुस्तू लागशिल्लो फ्रेंड. आनी मार्काच्या वाचन हांवें पळयता 8 अध्याय 30 वळींत तो म्हणटा, जेजू म्हणटा ताका, बापान जें कितें तुवें हांव क्रिस्त म्हणाय, बापान तुका उगडाप केलां, तूं खडाप आनी तुजेर हांव म्हजी धर्मसभा बांदतलो. हय गी. आनी ताच्या उपरांत अनेक उतर जेजू सांगतात. कितें? तुका हांव सर्गराजाच्यो सावयो दितलो. जेजून ताका बेस्ट फ्रेंड म्हण काण गेल्लें, पूण सिमांव पेद्रूचो बेस्ट फ्रेंड जावन आसलो गी. ताका सडावत जावंक पुरो ताका जेजूच्या वरणी ताणें दिवच्या सावयांचेर चड मन आहलें म्हणून ताणें जेजून सांगलें न्ही, हांव तुका सावयो दिता सर्गराजाच्यो म्हूण. देखून तो रागतालो आसलो, केदाळा म्हाका सावयो दिता गी म्हूण. देखून मागीर एक फावटी मार्काच्या वाचन हांवें पळयता, जेजू म्हणटा पयस सर म्हजे तो सैताना. बेस्ट फ्रेंडाक जेजू म्हणटा पयस सर सैताना म्हूण. कित्याक म्हण चिंतलां गे तुमी? कित्याक जेजू म्हणटा ताका पयस सर म्हणून? तें आसा थंय बरयल्लें आसा. कित्याक तो म्हणटा तुवें तें जेरुसलेमाक येचें नाका, थंय वचून मरचें नाका. आतां पेद्रून सांगिल्लें जेजूच्या मोगान गी. तो तसो मुस्तू खास फ्रेंड म्हूण जेजून ताणें पेद्रून तशें सांगिल्लें गे जेजूक. तें पॉयंट आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजून सावयो दिता म्हणलें, सावयो दिल्ल्यो गी ताका अजून. जेजून सावयो दिता म्हणलें, सावयो ताका दिल्ल्यो नात. आनी हो मनीस म्हाका सावयो दिता म्हणलो, आतां मेलो जाल्यार म्हाका सावयो कोण दितलो? हें जावन आसलें जावंक पुरो पेद्रूचें चिंताप. मागीर अनेक फावटी निमाण्या जेवणा वेळार आमी पळयता जेजू पेद्रूचे पांय धुवंक येता. आनी पेद्रू कालें म्हणटा फाटलीं आसात गी. हॅलो. पेद्रू कालें म्हणटा म्हजे पांय धुयनाका सोम्या म्हणटा न्ही. कित्याक? पांय धुवच्या पयलें जेजून ताका म्हणलें जें कितें हांव करतां तें तुमी करूंक जाय. आतां पेद्रू व्हडलें चिंतलो, हांव व्हडलो मिनिस्टर जातालो, हांव बॉस जातालो,
आनी एका बॉस जाल्ल्यान सकाळचे पांय धुवचे कशे देखून थंयसरी पेद्रू सोम्याक समजूंक चुकता देखून जेजून ताका बेस्ट फ्रेंड म्हूण स्विकार केल्लें जाल्यार पेद्रून ताका बेस्ट फ्रेंड म्हूण स्विकार करूंक नातलें पेद्रूक अधिकार जाय आसलो जेजू न्हय आमच्या जिवितांत तशें जाता की थोडे फावटी आमकां देवाचें जाय देव नाका पळय गी देवान दिवची भलायकी जाय देवान दिवचें काम जाय देवान परिक्षेन बरें करून मार्क्स दिल्यार जाय एप्रिशिएशन जाय सगळ्या दिसांनी 4 जाणांनी बरें म्हणचें जाय ग्रेस्त काय जाय देवान दिल्ली पूण देवा सांगता इल्लो वेळ करसूंक देवाक अपॉइंटमेंट दिवंक सांगलें अपॉइंटमेंट देवाक अपॉइंटमेंट दिवंक आमकां थोडे फावटी कश्ट जाता आमी म्हणटा देवा तुका घेवन आमी करचें कितें तूं सक्रामेंतांत असो शांत थंयसर राव बरोवन राव आमी आमच्या इतल्याक रावता थोडे फावटी आतांच्या काळार आवय बापाय तेंच करता भुरगीं आवय बापाय भुरगीं एका अंताक पावता मातशें तांच्या पांयार उबें रावता मातशें आवय बापाय जाय ताच्या उपरांत आवय बापाय नाका तले थोडे सांगती संवसारान घडोवन आसात पूण तुमी भुरग्यांनी युवा जाणांनी आज चिंतीचे तुमी आज ल्हान सगळें तुमकां जें कितें तुमचे कडेन आसा सगळें आवय बापायन दिल्लें वय की येताना आमी कोणी कांय हाडून आयिल्लीं ना कोणी हांगासर जल्मतना 100 ग्राम भांगार घालून जल्मल्लीं आसात की कोणी म्हणी आसात की थोडे फावटी आमी स्पेशल लायक स्पेशल लिगेची 2 तकल्यो आसची मागीर 4 पांय आसची मागीर एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा बोटां आसची तली पुरो मनशां आमकां जल्माक मेळटात पूण अशें एक रस्माची साडी न्हेसोन आयिल्लीं वा येयले भांगार मुदी आनी पुरो घालून आयिल्लीं मनशां आमकां पळोवंक मेळना देखून एक आमी उडास दवरूंक जाय आमी येताना कितें सांड येवना व्हरतना कितेंच व्हरना हें तुमकां गुर्तू नातलो विशय की न्हय हे सक्कड सांगले सक्कड गुर्त असो विशय पूण थोडे फावटी गोत्तालेच विशय आमी उगडास करचे पडटा कित्याक म्हळ्यार आतां आमची मेमरी मुस्त वीक कित्याक म्हळ्यार तुमी आतां सडा वता रिल्स पळयतात न्ही कितले सेकंडाची रिल्स अर्ध्या मिनिटाचे 1 मिनिटाचे रिल्स एक पळोवन जालें तानेक एक पळोवन जालें तानेक देखून ताच्या पयलें कितें जालां आमकां उडास आसना तेन्ना आमच्या सद्या जिवितांत ती करता आमकां गोत्त आसच्यो विशय आमी कितें करीचे म्हूण आमकां कळीत आसा पूण थोडे फावटी आमकां करूंक जायना आमकां विसर पडटा एक आनेक आमी उडास दवरूंक जाय आमी सगळीं एका रितीन स्वार्थी मनशां आमी आमच्याच विशयान चिंतचें सडावत आमी स्वार्थी म्हूण गोत्त आसल्यार देव थोडे फावटी आमकां संवसारान कांय पूण इल्लें दिता कांय पूण इल्लें दिल्लें बरी करता कित्याक म्हळ्यार आमची परिक्षा करून हांवें तुका इतलें दिल्लें तुवें तें कशें वापरलें कशें हेरां सांगता वांटून घेतलें म्हूण विचारूंक पळोवंक की थोडे फावटी देव आमकां जायतें दिता जावं पुरो तुमी ल्हान भुरगीं आसा तुमकां जायतीं टॅलंट आसूंक पुरो हांगा कोणाक डान्स करचें म्हळ्यार बारी कोणी डान्सर्स आसात गी हांगा भुरग्यां पैकी सिंग करची कोणी आसा ती आतां इतल्या वरां डान्स करता सिंग करतले तुमी आनी आतां कांय ना म्हणटात हांव थोड्या पळयलें बारी स्मायल करतलीं बारे डान्स करतलीं देखून तुमी कोणें अशें विचारतना काले म्हणटात लस पावो नाकात येस आय एम अ गूड डान्सर आतां एनीबडी कॅन डान्स ABCD मुवी पळयल्या की कोणें म्हणी ABCD कोणेंय डान्स करे कोण अशें आंग घालयता सकट डान्सरच देखून देवान आमकां सगळ्यांक खली ना खली तालंतां दिल्यात आमी कितें आमकां तालंतां दिल्यात ही म्हूण आमी पयलें समजूंक जाय आनी कशें आमी सोम्या खातीर ती वापरीत म्हूण आमी पळोवंक जाय आनी जें कितें देवान आमकां दिलां तें आमी ताका पाटी दितना तो आमकां आनीक सडस दिता तुमकां एक एग्जाम्पल दिता हांगा तुमची डॅडी मम्मी खंय भायर गेल्लीं थोडे फावटी एक एग्जाम्पल दिता डॅडी भायर गेल्लो येताना काय येयलीं चॉकलेट हाडून येता आमची थोडे फावटी हाडून येता की चॉकलेटां स्वीट्स खाले म्हण हाडटा की भुरग्यानो हॅलो भुरग्यानो आसात गी येस सर नो म्हणा ना जाल्यार ना म्हणा डॅडी थोडे फावटी काले म्हणे हाडून येता की स्वीट्सांनी पुरा हाडटा की हाडून तुमच्या हातान दिता न्ही मागीर ल्हान भुरगीं जाल्यार व्हडा भुरग्यांक विचारचें ल्हान भुरगीं जाल्यार म्हाका इल्लें दी मा एक कुडको म्हाका दी मा म्हण विचारता की ना कित्याक विचारता डॅडी खावंक आशा म्हण न्हय तूं दिताय की नाय गी म्हण पळोवंक आतां तुवें एक पीस एक पिसावन आनी थोडी चॉकलेटां डॅडीक दिल्ली इंत म्हण चिंत्या तो ती खाता की तुका पाटी दिता एक तिंत पाटी दिता नाजाल्यार ताच्या की सड हाडलात आसलें पोत्यान ती पुरा तुका दिता
एसेन्स आमचो देवी आमकां ताणें सगळ्यांक आमकां कोणाक वेस्ट बॉडी करून देवान रसूंक ना. थोडे आमी म्हणटात रागान थोडे बडी गाळी यू आर अ वेस्ट बॉडी युजलेस फेलो. वेस्ट बॉडी युजलेस जावन आमकां कोणाक देवान रसूंक ना. हर एकल्या खाले म्हणी एक मिसांव दिवन खाले म्हणी एक एबिलिटी खाली म्हणी एक सकत दिवन देवान आमकां धाडलां. आनी तुमच्या भुरग्यांची तुमच्या युवाजनाची प्राय आतां तुमी पळोवचें म्हाका कित्या खातीर कितें स्पेशल म्हजें तें आसा. हेरां थंय नातलें तलें स्पेशल एबिलिटी स्पेशल टॅलंट म्हजें तें कितें आसा म्हण पारखुचें जालें ही प्राय. आनी जें कितें देवान आमकां दिलां तें आमी पाटी दिवंक जाय. आनी प्रत्येक जावन आमी सगळें देवान कितें दिलां ताका आमी अर्घां दिवंक जाय. आज तुमी म्हाका हें दी तें दी म्हण आमी विचारच्या बदलाक कितें दिलां तें आमी पळोवंक जाय. जावं पुरो आमच्या लागीं आस्त नात पयशे नात भुरग्यां लागीं हांवें विचारल्यार हांवें कितें बरें करयत म्हण तुमी विचारूंक पुरो. हांवें कितें जाय जाल्यार म्हज्या डॅडी कडेन विचारीचें म्हज्या मम्मी कडेन विचारीचें ना. तुमकां जायतें देवान दिलां. आतां हांव पोरे कडेन खंय कडेन काणी वाचली हांवें. कोण एकलो कारार वयतालो खंय कारार वयतालो कांडापटे ट्राफीक वयर तावन विमान पळयता खंय. म्हजे कडेन एक चार्टर फ्लायट आहलें जाल्यार कितलें बरें आहलें. तो कारार येता तिसल्यान बायकार आयलो खंय एकलो फाटल्यान बायल भुरगीं पुराय एकात बायकार पावस येता. मागीर तो म्हणून लागलो म्हजे कडेन कार आहलें जाल्यार कितलें बरें आहलें गे. तिसल्यान एकलो सोलोन येतालो खंय सत्री उपताली मागीर अशें धरण बसा खातीर राखतालो म्हजे कडेन बायक म्हणी आहलें जाल्यार कितलें बरें आहलें. आनी तिसल्यान आनी एकलो थंय बसुल्लो खंय तो चिंता म्हाका पांयच ना म्हाका पांय आहलें जाल्यार कितलें बरें आहलें. सोलोनेच्या पळोवन देखून सदांच आमी आमचे कडेन कितें आसा पळय ताका आमी अर्घां दिना. तें आमकां इट्स ओके आमचे कडेन आसा. आमचे कडेन कितें ना पळय तें आमी सोदून वेचें. हांगा कोणाक म्हणी आर्टिफिशियल हार्ट बसयल्लें आसा गी कोणाच्या हांगा स्टेंट घाल्लें आसा गी आसूंक पुरो कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार. पूण सदांच आमकां आमचें हार्ट सारकें काम करता. आमचे लंग्स उस्वास थोड्यांनी ऑक्सिजन सिलिंडर घालून वचचें पडटा. ते ऑक्सिजन सिलिंडराकय पयशे दिवचे पडटात. आमी सेंसो उस्वास धर्मार्थ आमी पियेवचें उदक धर्मार्थ हें सगळें देवाचें देणें न्हय गी. हें सगळ्याक आमी देवाक अर्घां दिवंक जाय. आनी कितलें आमी देवाक अर्घां दिता त्या बापायन त्या भुरग्याक एक्स्ट्रा दिल्ले बरी देव आमकां एक्स्ट्रा आशिर्वादां आमचें तें घालता. आनी आज आमी देवा लागीं एकच विचारूंक जाय सोम्या म्हाका तुंच जाय म्हणा भुरग्यांना सोम्या म्हाका तुंच जाय. सोम्या म्हाका तुंच जाय. वडिलांनी म्हूण येत सोम्या म्हाका म्हाका तुंच जाय. हाचे फाटल्यान एक काणी आसा. एक फावटी एका रायाचो बर्थडे आसलो व्हडलो राय आमी सिद्या बाहुबली पळयला न्ही तुमी कोणी पळयला मुवी बाहुबली राय म्हण चिंत्या ताचो बर्थडे आसलो. आनी सक्कड त्या दिसा ताणें चिंतलें आज म्हज्या राजान सक्कड भुरग्यांक खाले म्हणी हांव गिफ्ट दिता. आनी जायतीं दुसरी गिफ्टां ताणें हाडलीं सगळीं सजयलीं ताच्या पॅलेसांत ताच्या आरामानेंत. आनी सक्कड भुरग्यांक आपयलें ह्या भुरग्यांक तुमकां खालें जाय तें व्हरा. आज खंयचें पूण एक वस्तू कितें जाय तें खाण घेवन व्हरा. तें तुमचेंच कोणी तुमकां रावोवचो ना कोणी तुमकां विचारूंचो ना. सकट भुरगीं धांवून गेलीं थोड्यांनी खालें तांकां जाय जाल्लें भांगार काडलें शिंगार काडलें आनी खालें काण गेलें. आनी आतांच्या काळार ओके आतांच्या प्रेझेंट कॉन्टेक्स्टां सांगच्या थोड्यांक बरें टॉयज आसलें रिमोटाची कारां आसलीं उपची विमानां आसलीं बरीं बरीं फोनां आसलीं टॅबलेट आसलीं कंप्युटर आसलीं सगळीं एक एकल्यान एक काणी नेलें. पूण एकलें भुरगें मात रायाचो पांय घट्ट धरून रावलें. रायान सांगलें तुका कांय नाका गे सक्कट काण घेता तूंय वचू. ते भुरगें म्हणलें ना ना राया म्हाका तुंच जाय. कित्या 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 उरल्यांनी पुरा काणयोन गेल्यार ती एक एकच न्ही रायागत काणयोन गेल्यार रायाचें आहलें पुरा तांचेंच. त्या देखून आज आमी सम्याक सांगूंक जाय ही एक सिंपल काणी मे बी इट्स अ फिक्शन कोणें क्रिएट केल्ली काणी जावंक पुरो. पूण हातूं व्हडलें लिसांव आसा. तेंचाय म्हणलें आमकां देवाचें जाय देव नाका. आवय बापायचें जाय आवय बापाय नाकात. आमच्या फ्रेंड्सांचें जाय फ्रेंड्स नाका. युटिलिटेरियन कल्चर यूज अँड थ्रो तांचें थंय कितें बरेंपण मेळटा काण घेवचें मागीर तांकां सोडून सोडचें नो. आज आमी देवाक सांगूंक जाय सोम्या म्हाका तुंच जाय. जर सोमी आमच्या सांगात आसा
कोण आमचे विरोध रावतलो सा पावल बरयता जर तुमी म्हज्या सांगात आसा म्हाका दुसरें कितेंच ना देखून मोगाच्या न्हू युवा जाणां स्पेशली हांवें सांगचें जाल्यार आमचे लागीं सगळें आसा पूण कित्या खातीर म्हणलें आमकां कळीत ना वडल एक फावटी हांवें सांगलें आज सगळो संवसार आमच्या बोटांच्या तुदयेर आसा वय गी कारण हांव ही टॅबूच यूज करता येता शर्माव दिवं सगळो संवसार आमच्या बोटांच्या तुदयेर तुमच्या कडेन हांगासर सगळ्यां कडेन फोन आसा स्मार्टफोन नातली आसात चड मुस्त प्रायवंत तांकां कांय यूज करूंक नातली वा मुस्त बिजनेस आसचे मनीस तांकां घडये घडये व्हडलें फोन नाका जाल्यार ते स्मार्टफोन यूज करनात उरला सगळ्यां कडेन स्मार्टफोन आसा वय आतांची युवा जाणां एक्सपर्ट्स भुरगीं एक्सपर्ट्स तांणी वडिलांक म्हणचे तूं आउटडेटेड तुका कालांक वता वय गी थोडीं आसतात हांव पळयना थोडीं आसतात थोडे न्ही आवय बापायक सांगचें आसा यू आर आउटडेटेड तुका कित्याक वता सागे म्हणून पूण आज आमच्या हातांत आसचें हें हातेर कितें आसा मोबायल कितें आसा थंयच आमी एक देवा खातीर साधन जावन आमी उपयोग करया जी कितें इगर्ज मातात जेजू न्हू सान पेद्रोच्या हातान दिल्ली आनी ताका सावयो दिल्ल्यो ती इगर्ज माता आज सोम्यान आमच्याय हातान दिल्या प्रत्येक जाण युवा जाणांच्या हातान आनी तुमचे कडेन ती सावी आसा आज ती खंयची ती सावी तुमचे कडेन आसचें फोनूच हांव युवा जाणांच्या भाशेन युवा जाणांक लागचे दसऱ्याच उतरांनी हांव सांगता तुमच्या कडेन आसचें फोनूच तुमी जायत्या बऱ्या उपयोगाक तुमी वापरयात तुमचे कडेन कितल्या जाणां खातीर फोनान वॉट्सॅप आसा हात वयर घाला सगळ्यांनी हात वयर गेले कोणाच्या हातान फोनान वॉट्सॅप ना गी ओके कितल्या जाणां कडेन फोन आसा हांगा सांत भक्तांनी बरो सुमार जाणां आसात फोनूच यूज करनातली कितल्या जाणां कडेन फोन आसा हात उबारा त्या फोनान कितल्या जाणां कडेन वॉट्सॅप आसा कितल्या जाणां कडेन इंस्टाग्राम आसा हांव जायत्या वडिलांनी हात सकयल गेले ओके कितल्या जाणां कडेन फेसबूक आसा मागीर यूट्यूब आसा मागीर आनी कितें स्पेशल ॲप सांगा किंवा जाणां गोत्ताची स्नॅपचॅट कितल्या जाणां कडेन आसा टिकटॉक आतां ना दिसता मागीर नेटफ्लिक्स कितल्या जाणां कडेन आसा कितल्या जाणांच्या फोनान बायबल आसा आसात थोडीं आसा तुमी आतां कुंदापूरची येणेची कोटेश्वरची मस्त बरी मनशां आनी तुमचे मागीर हात पांय आमी धुवन मागीर उदक पिये बरी मनशां तुमच्या हातांत बायबल आसा तुमकां कळीत आसचे सकट भाशेचे बायबल आतां मेळटात आतां सडावत तुमकां बास्सार राखतना वा आनी कितें कोणायकी वचोन राखतना आमी कालें करचें सडावत जाणांनी मोबायल पळोवचें स्टेटस पळोवचें थोडी युवा जाणां आसा जाल्यार रिल्स पळोवचें आनी कालें बरो पळोवन आसतात कालें पूण त्याच वेळार तुमच्या मोबायलांतच बायबल आसतना बायबल आमकां वाचयत गी कश्ट जाता गी इंट्रस्टींग जावचें ना रिल्स पळयल्यार तितली खुशी जावची ना पूण रिल्सान जावचें की बरेंपण खंडीत जावन बायबल वाचल्यान जाता गी ना जाल्यार ना म्हणा नो प्रॉब्लेम ना जाल्यार ना म्हणा वय जाल्यार वय म्हणा मोगाच्या न्हू मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज आमी इगर्ज मदें आसा पापा फ्रांसीस म्हणटा ताणें क्रिस्तूस विवीत म्हूण युवा जाणां खातीर एक ताणें पापाल पत्र बरयलें आनी तातूंत म्हणटा यूथ यू आर द प्रेजेंट ऑफ द चर्च आमी पयलें म्हणटाले चिल्ड्रन आर द फ्युचर ऑफ अ नेशन फ्युचर ऑफ अ कंट्री फ्युचर ऑफ अ चर्च पूण आज आमी म्हणटा चिल्ड्रन अँड यूथ आर द प्रेजेंट ऑफ द चर्च आमी मुखार आनी 20 वर्सां उपरांत आनी पाठबाग घालतना बेतकाडी धरतना आमी कितें करचें म्हूण चिंतचें न्ही आज हांव ल्हान भुरगो जावं पुरो एक युवा जावं पुरो कुटुंबाचो वडील जावं पुरो कुटुंबाची प्रायवंत जावं पुरो एट प्रेजेंट टायम वर्तमान कालांत हांवें कितें इगर्ज मातेक करयेत म्हूण आमी आज चिंतूंक जाय देखून मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो जायतीं बरेंपण देवान आमकां दिल्ल्या संगतींतावनूच आमी करूंक जाता तुमचोच गांवकार ब्रदर प्रकाश तुमकां वळख आसा ताच्या ग्रुपांत थोडे फावटी हांव रेतेर दिवकांनी हांव वेतालो तें हांव पळयतां ताच्या सांगाता कोणी प्रायवंत आनी मस्त व्हडले जाणात पुरा धाकटे भुरगे शिकचे भुरगे आनी ताणीन तें सगळें मॅनेज करचें स्पेशली लायव्ह टॅलिकास्ट जावं पुरो एडवर्टायजींग जावं पुरो आनी कितें टॅक्निकल काम कितें करूंक आसा
हे सगळें ताणींच युवा जाणांनी करचें. तुमकांय तुमी सडावत आतां स्टेटस घालतात फोनांत पळयता थोडी कोणी बरें बरें देवाचें उतर आनी कितें आसा ते स्टेटस हे घालतात वडिलांय घालतात ल्हानांय घालतात पूण ताचे की चड आमकां हे देवाचे हे फोन्स वापरन वा तांचे ऍप्स वापरन आमकां ताच्या की चडस बरेंपण देवाच्या रासा खातीर आमी करूंक जाता. देखून मोगाच्या न्हू घंटे गटल्यान आमी चाट करन वा बंद कुडा भितर आतां थोडे फावटी जायते येवजणां आमी ऑनलायन स्टडीज करना आसा ऑनलायन क्लासीस आसात म्हणटात तांच्या कामार थोडीं करतात बरें स्टडी करतात पूण जायतीं आज पॉर्नोग्राफीक शिकार जाल्या. सेक्स्टींग म्हूण एक नवें कॉन्सेप्ट आसा तातूंत शिकार जाल्या तातूंत बंदी जाल्यान आनी हें सगळें आमकां देवातावन पयस करता. जायतीं जाणां भुरगीं युवा जाणां जावं भुरगीं गेम्स आतां आदल्या फावटी खंयचें ब्लू व्हेल म्हणलो एक गेम आयलो तातूंत दुसरे चॅलेंजीस दितात आखरेक तुजो जीव काडचें एक चॅलेंज तसल्या चॅलेंजाक तसल्या गेम्स खेळून जायतीं भुरगीं तांची मोतीचें भलायकी पाड करनासा. आनी काल न्हय पोरकोण हांवें एक विडियो पळयलो ल्हान भुरग्यांनी मोबायल अशें सेकेल पळोवन पळयल्ल्यान तांच्या हांगा गोमटेकी मार जाता सोमा वाडवळ जायना. युवा जाणांनी जायत्यांनी पोर अनेक पळयलें हाऊ टू सॉल्व माय नेक पेन म्हणून गुगल पळोवन कोणीय पळोवन आसा गुगलान सोदतें आसा मोबायल पळोवन. देखून आमची भलायकी आमकां इम्पॉर्टंट. देवान आमकां एक कूड दिल्या त्या कुडीकी आमी मान दिवंक आसा ती कुडी आमी बऱ्या रितीन वापरूंक आसा. ती कूड आमी सोम्याच्या कामा खातीर आमी वापरची जाल्यार आमकां बरी भलायकी आसूंक आसा. मानसीक आंतरीक कुडीची मोतीची सकड इमोशनल बॅलन्स सगळें आमकां आसूंक जाय. आनी जर आमी चड आनी चड वेळ ह्या मोबायलांतच गरज नातलें आमी पळोवन बसता जाल्यार आमकां तें जायतें मार्ग जावचो संभव आसा. त्या देखून जायतीं आवय बापूय आज रडतात भुरगीं आमची वाट चुकल्यान जायतीं आमच्या लागीं कावन्सिलिंगाक येतात फादर सांगा फादर ताका कशें म्हणीन रावया फादर ते वायट वाटेन वेतात फादर. आतां सगळें पाड जाल्यार आमी कितें करूंक जाता. खंडीत जावन सोम्याक आमकां सुटका दिवंक साध्य आसा सोम्याक आमकां ताचें तें फाटी हाडूंक खंडीत जावन साध्य आसा. देखून जें कितें टायम वेस्ट आसा होद आसा मया पुना मरळी बरोव दिला. आमी ल्हान आसतना सेकंड स्टँडर्ड आनी थर्ड स्टँडर्ड शिकयल्लें द टायम दॅट गोज नेवर कम्स बॅक. हेरोडोटस म्हणलो एकलो फिलोसॉफर तो म्हणटा वी कॅन नेवर स्टेप इन टू द रिवर सेम रिवर ट्वायस. म्हळ्यार वळच्या उदकार तुवें 2 फावटी त्याच उदकाक तुवें पांय तेंकूंक जायना कित्याक म्हळ्यार उदक वळोनूच आसता. तशेंच आमचें जिवीत वचोनूच आसता. म्हाका दिल्ल्या एका टायमान म्हाका दिल्ल्या एका अवकाशांत हांवें कशें त्या वेळाचो त्या जिवीताचो बेस्ट यूज करूंक जावयेत म्हूण आमी आज चिंतूंक जाय. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आज म्हज्या इगर्ज मातेंत म्हजें मिसांव कितें. धर्मतांची कृत्या पुस्तक 1 अध्याय 8व्या वळींत जेजू लूक थंयसर बरयता जेजू तांकां सांगता वसा संवसाराच्या पोंतान पोंता आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. हे मिसांव केवळ ह्या जगांक दिल्लें मात्र न्हय धार्मीक भयणीक दिल्लें मात्र न्हय आमकां हर एकल्याक देवान हें एक मिसांव दिलां. देखून हांवें पयलें म्हळें आमचें मिसांव जीं कोण आमचे लागीं येतात तांणी कशें फाटी वचचें कशें फाटी वचचें संतोशान फाटी वचचें. सिंपल सड्ड चिंती नाकात. जीं कोण आमचे लागीं येतात आसतावन आमी एक डिसायड करा जीं कोण म्हजे लागीं येतात तांणी संतोशान फाटी वचचें स्माईल करून फाटी वचचें. हेंच एक कोणाच्या जिवितांत एक हाडसो एक संतोशुचो एक आमचें तें मिसांव जें कितें जावन गेलां जालां तें जावन गेलां. जायतीं जाणां तुमी आणकी 25, 30, 35, 40, 50 इयर्सां भितरलीं आसात आनी तुमकां लांब जिवीत आसा. जर तुमचे मोबायल समा काम करनातले तुमी कितें करतात लॅपटॉप समा काम करनातले कितें करतात रिस्टार्ट करतात गी रिस्टार्ट करतना ते इल्लेशें हँग जाल्ले आनी पुरा समा जाता. आज हो वेळ रिस्टार्ट करूंक कितें सारकें ना जिवितांत तें समा करूंक. पेद्रूक पळया पयलें हांवें म्हळें तो जेजून ताका बेस्ट फ्रेंड म्हणलें कुल्लो तरी तो जेजूचो बेस्ट फ्रेंड ना जावन आसलो. तो स्वार्थी आसलो नेगारल्लो पूण जेजून ताचेर एक दयाळ दिश्ट घाली. एक दिश्ट
सानेद्रीन सभेन जेजू आसलो थंयसर ताका थंयसर नाका जाल्लें सगळें ताचें सांगतालें. थंय जावन जेजून ताका एक फावटी पळयलें. दोगांचे दोळे भेटले आनी घळकळ्या रडलो. पेद्रू घळकळ्या रडलो. आज तें आमच्या जिवितांत एक रिस्टार्ट जावंक जाय मोगाचेनो. सोम्याची ती दिश्ट आमचे थंय बदलावण हाडटा. ती बदलावण दी म्हूण आमी सोम्याक आज विचारूंक जाय. दोग शीस आसले, एकलो पेद्रू आनी एकलो जुदास. एकलो नेगारिल्लो आनी एकलो घात केल्लो. घात केल्ल्याक ही हॅड नो होप. दॅट्स वाय ही टूक अ रोप. नेगारिल्लो ही हॅड होप. देरफॉर ही बिकेम द फर्स्ट पोप. जे कोणें घात केल्लो ताका बरोवस असो नातलो देखून तो वेता. सोम्या लागीं पाटी येवंक तो भियेता. जर जुदास सोम्या लागीं पाटी आयिल्लो तर सोमी ताका वेंगतो नागी. सोमी ताका उरल्या त्या 11 जाणां शिसांबरीस ताकाय मिसावन दिवन ताका धाडतो नागी. खंडी जावन धाडतो आसलो. कित्याक म्हळ्यार आमी तें पेद्रू थंय पळयता. पेद्रू नेगारल्यार हांव तो मनीस कोण म्हूण कळीतच ना म्हूण पेद्रून सांगल्यार जेजू ताका वेंगता. ताका वर्ते मिसावन दिता. जें कितें ह्या कडपाचेर इगर्ज मात हांव बांदतलो म्हूण ताका बसावणी केल्ली, सावयो दितलो म्हूण ताका बसावणी केल्ली, जेजू ताका दिता. आनी आमकांय पवित्र स्नानांत देवान आपयलां. ताच्या पवित्र सभेची भुरगीं आमकां केल्यान, पवित्र सभेचो वांटो आमकां केला आनी आमकांय मिसावन दिलां. आनी जेजू म्हणटा रिस्टार्ट. जर कितेंय समाना येदोळ तुवें जायतो वेळ पाड केलाय, इट्स ओके. टुडे लेट अस रिस्टार्ट. जेन्ना जेजू आमच्या जिवितांत आसा तर कितेंच प्रॉब्लेम्स आमच्या जिवितांत आसचे ना. पाद्येतात गी तुमी? जेजूक आमचो बेस्ट फ्रेंड केल्यार कसलेच वांदे, कसलेच ट्रबल्स आमच्या जिवितांत आसचे नात. जर जेजू थंय आमचे थंय आसा तो आमकां ताच्या सक्तीन भरता. तो आमकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भरता. जेजून म्हणलां हांव वेतां, तुमकां एक मजतदार हांव धाडटां आनी तो तुमकां कितें करचें तो शिकयता. आतां मजतदार म्हळ्यार हेल्पर. आतां चिंत्या, तुमी तुमच्या घरा एकल्याक कामाक दवरलां, एक हेल्पराक दवरलां. तुमी खंय वचून काम करन येतात आनी घरा बसून परतून घरा येवन झटचें नितळ करून तुमीच त्या हेल्पराक च्या करून दितात गी ना. बघा, ताणे करी जाय म्हूण अपेक्षितात. तेंच जेजून पवित्र आत्म्याक आमकां एक मजतदार, एक कुमोग करचो, एक हेल्पर जावन दिला. त्या हेल्पराक आमी वापरूंक जाय. त्या पवित्र आत्म्याक आमी वापरूंक जाय. जेजू आमचे थंय येत आसतना आमचे तान आसलें सगळें गरज नातलें सगळें तो काडटा आनी आमकां ताच्या कृपेन भरता, ताच्या समाधानान भरता, ताच्या संतोशान भरता. देखून त्याच संतोशान आमी एक गीत गावया गी. तुमकां शर्मा आयकोन बोर जालें गी? तुमचे इल्ले हात पायले आमी सडील करया. एक गीत गावया. ಯೇಸು ಯೇಸು ಎಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ನೀಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. पहिले हांव तुमकां असो ताळो शिकयता आनी ताच्या उपरांत एक्शन आसा, ते एक्शन करून आमी गावया. ಯೇಸು 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 ಎಂದರೆ म्हणा. ಯೇಸು 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 ಎಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ನೀಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ म्हणा. ನೀಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಯೇಸು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಉಬೇರಾವ್ಯಾಂಗಿ ಸಿಂಪಲ್. येसू येसू वडोल सांगले ते. येसू 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 ಎಂದರೆ म्हणा. इतल्यान दोन्ही हात वयर. ಎಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ನೀಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. दोन्ही हातांनी. नन्निंद निगुತ್ತದೆ. दोन्ही हातांनी. मुझ्याकडे एक हातान माईक तरी जावे, काय करूंक जायना. नन्निंद निगुತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. करा. नन्निंद ಯೇಸು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಗರ್ಲ್.
ಸೈತಾನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೈತಾನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನು ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಕರ ಅವನು ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಯೇಸು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡರೆ, ಕಷ್ಟವೆನ್ನ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡರೆ, ಕಷ್ಟವೇ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ, ಯೇಸು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಯೇಸು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸಂಗದ ಮುಣಿಯಂಗಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Jesu mugar nasom koni laje nakat. All are dancers. Anybody can dance. ಯೇಸು 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 ಎಂದರೆ ನಿಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸು 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 ಎಂದರೆ ನಿಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸು ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಬರದೆ ಕೊಡಿ. ಯೇಸು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಬರದೆ ಕೊಡಿ ಸಂಗತ. ಯೇಸು 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 ಎಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ನಿಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಸೈತಾನ ಸೈತಾನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಅವನು ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಸೈತಾನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಅವನು ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸು 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 ಎಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ನಿಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸು 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 ಎಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ನಿಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಪಾಪವೆನ್ನ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡರೆ, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ, ಪಾಪವೆನ್ನ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡರೆ, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ, ಯೇಸು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸು 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 ಎಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ನಿಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸು 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 ಎಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ನಿಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಹಾಲೆ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು 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 ಎಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ನಿಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಯೇಸು
ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. सकट जेजू एक पटी गट्ट ताळयो दिव्यांगी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. जेजू आमच्या जिणेंत आसा जाल्यार सगळे आमचे प्रॉब्लेम्स पयस जातात म्हूण तुमी पात येतात की. प्रॉब्लेम्स आसल्यार प्रॉब्लेम्स फूड करूंक आमकां घटाय मेळटा म्हूण तुमी पात येतात की. आज जावन सोम्याच्या कुशेक आमी खालतीमान घालूंक तयार आसा म्हूण तुमी धैर्यान सांगतात की. तर आमी आता ह्या पवित्र वेळार सोम्याचे आराधन आमी करया. थोडो वेळ मौनपणांत सोम्या सांगात आमी करसुया. ताची आशिर्वादां आमी मागून घेवया.